सांकवाळच्या एका स्कुलाक इमेला वरवीं बॉम्बाची शिटकावणीचेर स्कुलांत बोवाळ. प्राचार्यान रोखडेच पुलिसांक फोन करून आपयले. बॉम्ब स्क्वॉड आनी फायर ब्रिगेडूय थळार. सगळ्यांची बॅगां चॅक जालीं. स्कुलांतल्यान भुरग्यांकूय बेगीन घरा धाडले, पूण तपासणी केल्या उपरांत शिटकावणी फटीची म्हूण कळ्ळी. सकाळी आमकां प्रिंसिपला कडेन आयलो की तांच्या स्कुलान माउंट लिटरा स्कुलान एक्सप्लोजीव कितें दवरला अशें म्हण तांकां एक मेल आयिल्ली. सो इमिजिएटली आमी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड बी आपयलो. स्टुडंट्स आहा बी तांकां इवॅक्युएट करून एका ओपन स्पेसीर दवरले तांकां. आनी BDDS स्क्वॉड चॅक करता. आमकां दिसता ते होक्स कॉल आसतलो, अशें खोटो कोणी तरी कॉल केला आसतलो म्हण चॅकींग चालू आसा व्हेरीफाय. भुरग्यांक रिलीज केल्या हय, रिस्क घेवप ना, भुरग्याक इवॅक्युएट केले. बॅग बीन चॅक करचे. हय, तांच्या स्कुलानच डिसिजन घेतलें तांकां घरा धाडपाचें. आमकां अरावंड 9:30 कॉल येयल्ले फ्रॉम मारगांव कंट्रोल रूम. सो इमिडिएटली आमी टर्न आवट केली गाडी फॉर द कॉल स्क्वॉड. सो आमी हांगा पयले बरोबर बॉम्ब स्क्वॉडाची ते ऑलरेडी तेंच्यांनी टीम काम चालू आसा आनी आमकां सद्या आमी हांगा स्टँड बाय रावले. We received a mail today morning stating that there is RDX kept in the school. We informed the police immediately and informed the parent that we'll disperse the children at 11. It's a hoax call and I seek cooperation from parents. Instead of panicking, please cooperate. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.